बीजेपीचो 38वो स्थापना दीस देशभर आनी गोंयांतूय मोठी उमेद आनी दबाज्यान जालो। गोंयांतूय पक्षाच्या स्थापना दिसाचे निमतान कार्यावळी जाल्यो। आमदार मंत्र्यांनी आपापल्या पावण्यार मतदारसंघांनी बीजेपीचो स्थापणूक दीस मनयलो। विश्वास दवरून एकत्र आम्ही राहूया। जॉब हे येतलेच मार्गार फ्रस्ट्रेशन येताच। काही 3-4 आमचे इम्पॉर्टंट भुरगे उरल्या फॉरेस्ट गार्डान तेजे लक्ष तुम्ही दिल्या ना, पण सगळ्या दृष्टीन आम्ही काम करूया। हांव चड वेळ घेना, इतलेच सांगू सोदता तुमकां की केन्ना केन्ना ह्या दिसांनीच आम्ही सगळे पंच सदस्य मेन कार्यकर्ते जे आहात आणि एक बरी व्हडली मिटींग आम्ही घेऊया। त्याच बरोबर आम्ही अंगणवाडी वर्करांची एक व्हडली सभा घेता। आज इतल्या वर्साचे पेंडिंग आशिल्लो अंगणवाडी वर्कर जे काम करता प्रामाणिक आणि हेल्पर यांच्या खातीर सगळे त्यांचो डिमांड आणि फुडाकार घेऊन ते पूर्ण करपाचे घेतलेले आसा आणि त्यांचे जे कितें विषय असते ते आम्ही मार्गार लागून तांकां मार्गदर्शन करपाक 2 मेळावे घेता। त्याच बरोबर आम्ही वाळपयच्या हॉलान एक 2-1 हजार लोकांची आमची एक बरी मिटींग घेऊया। पहिली आम्ही मिटींग घेऊया कार्यकर्त्यांची आणि आमच्या एक 4-5 लोकांची। त्या खातीर आयच्या ह्या दिसाक महत्व आसा। ह्या देशाक एक खणकर नेतृत्व, एक बरी पक्षाचे नेतृत्व आयज मेळटा आणि ह्या खातीर म्हाका दिसता आमचो देश भारत देश आयज दुसऱ्या जगाच्या बरोबर आयज कंपिटिशनाक उबो आसा। व्हडले जे देश आसा एक टायम भारत देशाक एक वायट नदरेन पळयताले किंवा एक सामके सकले नदरेन पळयताले, तांकां सुद्दां आयज भारत हो आदर्श देश जाल्लो आसा। हेजे सगळे श्रेय जे आसा ते आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे लिडरांक वयता आणि त्या खातीर आमकां सुद्दां एक अभिमान आसा कार्यकर्त्यांक की आमी अशा एका पक्षाचे कार्यकर्ते जावन आसा ज्या पक्षाचे देशान राज्य आसा, ज्या पक्षाचे नेते एक सक्षम आसा, ज्या पक्षाचे नेते आमचे मनोहरभाई पर्रीकर गोंय सारखे हांगा हे करता, नेतृत्व करता। आज पक्षाचे स्थान सगळ्या भारतान मजबूत जाल्ले आसा। एका वेळा फक्त लोकसभेत 2 खासदार आशिल्लो पक्ष आज लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून 350च्या 450च्या वयर खासदार आसात आणि सगळ्या 1980 भितर जो जे भारतीय जनता पार्टीन सुरवात केली ताका 38 वर्सां जाल्ली आसात। तर आज ताचो स्थापना दीस मनयलो वता। तर आज सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक आणि आमच्या सगळ्या पार्टीच्या वोटर्सांक आणि ह्या मय मतदारसंघांच्या आमच्या सगळ्या लोकांक हांव परबी दिता की आज आमची 38 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसात। इतले वर्षाचे आमचे बरें काम आसा, अशें फुडें काम करत रावतले अशें सांगून भारतीय जनता पार्टीचा घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।